मिडिया भाव भयणी आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात आणि आयचो मुद्दो जावन आसा जीएसटी बजेट उत्सव हांगा बशिल्ली आसा काँग्रेस महिला जेनिफर लोबो स्टेट जनरल सेक्रेटरी तशेंच आमच्या बरोबर आसा एडवोकेट शबनम खान स्टेट जनरल सेक्रेटरी गोवा प्रदेश काँग्रेस महिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा कलबजी। आता या मुद्द्यावर उलयतले एडवोकेट शबनम खान। Good morning, Sagda. At the onset, I would like to quote Albert Einstein. The hardest thing in the world to understand is income tax. Now, what the GST has done to us previously, instead of simplifying, the business owners have found themselves in complexities, filing monthly returns, quarterly summaries, website crashes. Business owners have turned into tax consultants and tax lawyers. The rates of taxes are changing more frequently. One day it is 18%, the next day it is reclassified. This is how the GST was working. When everything was said and done, now suddenly we are having GST 2.0. And the government is celebrating GST Mahotsav, which according to us is a total hoax. Because the reality is something else. This GST has unnecessarily burdened poor and the middle class strata of the community. Businesses have been shattered. It has been unfair to them. If you look at the 12% and 28% slabs which were removed, this is what Congress had earlier recommended. It took them 9 years. The BJP government took 9 years to remove this slab and introduce 2 slabs, that is a 5% and 18%. Now if you look at the Udyog portal data, when it comes to the state of Goa, the total MSMEs in Goa which were registered as on January 2025, it is 1.17 lakhs. And the total MSMEs shut are 156. Now we don't know for what reasons they have been shut. We need some clarity on this. The startups in Goa, certified startups are 241. There is absolutely no information on the working of these startups and how many have been shut. Now out of the 241 startups, 76 startups are founded by women, which comprise of 33%. Now going forward on this, I would request our state president of Goa Pradesh Mahila Congress, Dr. Pratiksha Khalab, to take forward this press. नमस्कार तुमका सगळ्यांक या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार। आमचे बाय जेनिफर आणि एडवोकेट शबनम त्यांच्यानी सांगलेल्या प्रमाणे तुमका कळो आमचो मुद्दो कितें तो आसा यांचो जीएसटी बचत उत्सव। एका आमी जीएसटी बचत उत्सव न्हू पण जीएसटी चपट उत्सव म्हटल्या जाता। चपट म्हणजे कितें, एक फटिंगपणा असलो नाल्यार एक नुकसान जे लोकांक जाता तसलो उत्सव आसा। आणि उत्सव न्हू एका जेंच्यांनी नाव 2.0 दिला जीएसटी, आणि ह्याच्या पयलीं जे चालू असले ते जीएसटी लूट महोत्सव चालू असलो। आणि सगळीकडे आमकां दिसता हाली सगळे भाजपचे आमदार मंत्री रस्त्यांचेर देवलात आणि स्टिकर चिकटयतात सगळ्या दुकानदारांकडे वयता आणि जीएसटी बचत उत्सव म्हणून। पण त्या भाजपच्या सरकारान बसलेल्या मंत्री आणि आमदारांनी ऍक्च्युअल वस्तुस्थिती कितें आसा आणि खरी परिस्थिती लोकांची आणि बिझनेस करणाऱ्यांची कितें जाला ही फाइंड आउट करून मागीर असले उत्सव आणि महोत्सव करूंक जाय। इतले तेंप लोक फाटली 8 वर्सां जी लूट जीएसटीच्या नावार चल्लेली आसा तेचेर सरकारान उलोवंक ना। आमचे आदले लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आमचे आताचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि आदले जीएसटीचे जे स्लॅब असले त्यांच्यानी तेका ऑब्जेक्शन हाडलेले। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीन सांगलेले की हे जीएसटी फक्त एक जीएसटी ना, त्यांच्यानी तेका बरे नाव दिले आणि आजून दिला गब्बर सिंग टॅक्स हे नाव असलेले आमच्या या जीएसटी दिल्लेल्या आमच्या लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक।
आणि फाटल्या 8 वर्सां अप्रॉक्सिमेटली 100 लाख कोटी ह्या सरकारान हे फॉल्टी जीएसटीच्या नांवा अंडर लुटलेले आसा अक्षरशः लोकां कडल्यान. तेच्या खातीर कितले बिझनेसीस बंद जाले, कितले नुकसान जाले, हेका कोण जबाबदार, हेची कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, हे जे बिझनेसीस जे बंद पडले तांकां कॉम्पेन्सेशन कोण दितलो, हे आयज प्रश्न आमच्या सरकारा कडेन आसा. जशें बाय शबनम आमचे एडवोकेट शबनमान सांगले, उद्यम पोर्टल आसा गव्हर्नमेंटाचो आणि जे आमचे त्या पोर्टलाच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आणि पार्लमेंटान जे एलिक्यूजची उत्तरां दिल्ली त्या प्रमाणे हे कळून आयला की फाटली 5 वर्सां म्हणजे 2020 जानेवारी ते 2025 पर्यंत 156 MSMEs म्हणजे आमचे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग जे आसात ते बंद पडलात. आणि हे बंद पडलात तेजे रिझन दिवना की कितें तेंचे रिझन, कित्याक तांकां कसले त्रास जाले एंड व्हाय दीज MSMEs वर शट. टोटल रजिस्टर्ड अराउंड 1.17 लाख MSMEs आसा. त्यापैकी इतले जेन्ना 156 MSMEs बंद जाले त्यांच्या अंडर जे कुटुंब आपले लायव्हलीहूड करताले नाले जे कार्यरत असले तेंचेर कितलो इम्पॅक्ट पडला. तशेंच गोंयान 241 सर्टिफाईड स्टार्टअप्स आसात रजिस्टर्ड आणि व्हडली उतरां उलयता सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इनिशिएटिव्ह. पण हेंचेर करंट परिस्थिती की ह्या स्टार्टअप्सांतले कितले कार्यरत आसा तेंचेर कसलीच माहिती अवेलेबल ना. तशेंच महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात तेंचे ऑफिशियल फिगर्स अशे की 3250 सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड आसात. हितूरले प्रत्यक्षान एक्चुअल कितले कार्यरत आणि फंक्शनिंग आसा, कित्याक हे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फक्त कागदाचेर म्हणजे पेपराचेर रजिस्टर्ड आसा. तितून खरेच बायलांक भितर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता, तांकां इन्कम जनरेट जाता. सीएमान सांगलेले की 170 असले सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तेंच्यांनी लोकल कॅन्टीन्स बी चलोवपाक अशें तेंकां एम्पॅनल केला. तितूरले फक्त 14 काय 15 17 अशे एक्चुअल सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तेंच्यांनी कामाक लायला, खंय तरी कॅन्टीन चलोवपाक बी दिला. बाकीच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांची कितें परिस्थिती आसा, तेंचे एक्चुअली खरे ऑडिट घडटा की ती बेश्टी कागदाचेर आसा, तेंचे खरे इन्कम जनरेट जाता, तांकां लायव्हलीहूड मेळटा, हेजेर कसली माहिती ना. म्हाका अशें सांगूंक दिसता आयज आमी जीएसटी बचत उत्सव हे खूब आयकता. तुमकां म्हटले तशें कांय ना, एक लूट महोत्सव आसा. जीएसटी हो एक फॉल्टी प्रोग्राम तेंच्यांनी लागू केल्लेलो आसा सगळ्यांचेर आणि ह्यो जेन्ना लादलेलो आसा फाटले कितले तरीच वर्सां सरकारान उत्तर दिवपाची गरज आसा की खंयची नवीन इंडस्ट्रीज तेंच्यांनी गोंयांत हाडली, कितल्या यूथ महिलेंका आनी सगळ्यांक जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटी दिली नाल्यार जॉब्स क्रिएट जाले. ह्या स्लॅबा खातीर फॉल्टी जीएसटी स्लॅबा खातीर आतां तेंच्यांनी दुसरे 2.0 केलो. जी पयलीं सांगलेले ते सगळ्यांचे आयकनासतना तेंच्यांनी आपली फक्त इम्पोज केली जीएसटी. आतां हे 2.0 तेंच्यांनी सांगले कितें की तेंच्यांनी प्राइसेस आनी स्लॅब्स रिड्यूस केला. पण तुमकां खरी परिस्थिती सांगता, जितले बिझनेस फ्रेटर्निटीन लोक आसा आनी काम करतात ते सांगतले की हे जेन्ना जीएसटी सरकारान स्लॅब कमी केले, जितले बिझनेसमॅन आसा तेंच्यांनी आपले प्रोडक्टाचे बेस प्राइस वाडयल्ले आसा. खुबशा बिझनेसांनी 41% बेस प्राइस वाडयला. हितून सगळ्यांक त्रास कोणाक जाता, आमच्या सारखे सर्वसामान्य नागरिकांक आयज हेचो त्रास जाता आणि हे सगळे जे फॉल्टी जीएसटी रेजीम लायतात पळय तेचो त्रास सोंसचो पडटा. कॉमन मॅन इज द वन हू इज स्ट्रगलिंग अँड सफोकेटिंग इन दिस जीएसटी रेजीम. जेन्ना ते प्राइस वाडटा, आतां आमचे सगळे सणांचे दीस, नवरात्री चालू आसा, आतां दिवाळीची सुरवात जातली तयाऱ्यांची आणि अशें आसता तेन्ना ही म्हारगाई, हे इन्फ्लेशन आणि हे सगळे मुद्दे घेवचे सोडून एक्चुअल जीएसटी बचत उत्सव म्हणून ते स्टिकरां चिकटयत भोंवत आसा हे सरकार. खरे सरकाराची आयज तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्मेशन दिवची गरज आसा. जेन्ना हे बिझनेस लॉसान वयता
सरकारान अनाउन्स केल्ले ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणून इनिशिएटिव्ह आणि सिंगल विंडो अशें तेंच्यांनी सांगलेले की ते सिंगल विंडो क्लियरन्स करतले. आयज जितले लोक बिझनेस करता आनी धंदे करता ते अग्री करतले आमच्या बरोबर की दर एक डिपार्टमेंटान वयचें पडटा आपले काम आनी फायली पास करून घेवपाक. एक धंदो घालतले जाल्यार हेल्थाचे क्लियरन्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची एनओसी, पोल्युशनाची एनओसी आणि खंय गेले ते सिंगल विंडो क्लियरन्स सरकारान सांगलेले ते. सिंगल विंडो क्लियरन्स ते करचे ना कित्याक करप्शन कशें करतले मागीर. ब्युरोक्रेसी आयज फुल्ली भ्रश्ट जाल्लेली आसा आणि करप्शन इतलें वाडलां ते आमी म्हणनात. आदले गोंयचे पयलीं गव्हर्नर आसलेले तेंच्यांनी ही स्टेटमेंट केल्ली आसा की डिपार्टमेंटांनी करप्शन जाता. आदले मंत्री हेंचे स्वताचे भाजप सरकाराचे जेका थोड्यांक आतां काडून उडयला त्या मंत्र्यांनी सांगला हेंच्या डिपार्टमेंटान फायली पास करपाक कितले कितले लाख रुपया दिवचे पडटा. सो हे करप्शन चालू असता तेन्ना बिझनेसीस फ्लरिश आनी फंक्शन जाता गोंयांत खरें. आयज एक नवीन इंडस्ट्री येयल्ली ना, गोंयांत बिझनेस स्टार्ट केल्ले लोक बंद करून वचत आसा आणि गोंयच्या लोकल जे नीज गोंयकार आसा आमचे आसात तेंची परिस्थिती आसा की सगळे धंदे बंद करून गोंय सोडून तांकां भायर वयचें पडटा. भायल्या सिटीनी, राज्यांनी नाल्यार भायर दुसऱ्या देशांत वचून सेटल जायत आसात. सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की हे तुम्ही जेन्ना उत्सव आनी असले जी जुमला आसा पळय, आतां इलेक्शन येता लागीं म्हणून तुम्ही फक्त हे करता, झेडपी इलेक्शन आतां डिसेंबरान येतलें आनी म्हणून तुम्ही बेश्टे फिरतात सगळीकडे स्टिकर घेवन, ते करचे सोडून तुम्ही आमची मागणी आसा की एक स्टेट वायज डेटा पब्लिश करचो की कितले एमएसएमईज म्हणजे स्मॉल एंड मिडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद जालेली आसा आनी तेंचे रिजन कितें. तशेंच स्टार्टअप जे आता जे चालू केला तेंचे कितें सर्वायवल रेट आनी तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रुपचे ऑडिट जावन तितूंतले कितले कार्यरत आसात आनी एक्चुअल इनकम जनरेट करता आमच्या महिलां खातीर हेजी आमकां इन्फॉर्मेशन जाय, पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा हालींच एक फेमस प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली, भाजप महिला मोर्चान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. कितें इनिशिएटिव्ह वोकल फॉर लोकल. बरेच ती गाजली सामकी प्रेस कॉन्फरन्स फॉर ऑल द रिझन्स दॅट वी ऑलरेडी नो की तेंच्याकडे जे हे जेन्युइन कन्सर्न्स आनी मुद्दे आसा त्या प्रश्नांची उत्तराच नासली. फुडले फावटी असली प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी आपली स्टडी बरी करून येवंक जाय. नाल्यार जशे तेंचे मंत्री आसात नाल्यार तेंचे जे लिडर आसात सेंटराक ते जशे टेलिप्रॉम्प्टर धरून वाचता आनी प्रेस कॉन्फरन्स केन्ना दिना पळय तशें कितें तरी तेंकां एक आयडिया करची पडटली. पण म्हाका तेंकां सांगपाक दिसता की हे वोकल फॉर लोकल तुमी जो इनिशिएटिव्ह केला तो बंद करा. सगळे एक्चुअल त्रास जाता महिलांक हे म्हारगायीचो आनी हे सगळे टॅक्स रेजिमा खातीर ते पळया आनी तुमी सगळ्या लोकल्सांक सांगता की लोकल तुमी लोकल्स आसा तेंच्यांनी आतां वोकल जावपाची गरज आसा. म्हणजे the local should now become vocal and voice out their opinion. So your vocal for local initiative kadun locals come be vocal now and raise your voices and सरकाराक जाप विचारपाची आयज गरज आसा. आमकां ही उत्तरां सरकारा कडल्यान जाय. थँक्यू. सेपरेट केलं प्रेसिडेंट चेंज जाता म्हणून अशी न्यूज येता कितें लायक तुमकां कितें खबर तुजे पीसीसी प्रेसिडेंट. हय, सो ह्या बाबतींत कशें आसा आमकां आजून पर्यंत आमच्या सेंटरा कडल्यान कसले कितेंच न्यूज नाल्यार एक फॉर्मल लेटर ऑफिशियल अनाउन्समेंट काय येवंक ना. कितें जातलें ते वॉटेवर आमचे लिडरशीप जी ठरयतली तेज्या प्रमाणे तुमकां अनाउन्समेंट जातली. ऑफिशियल काय म्हणटा पण अशी सगळ्याची कोण रुमर्स स्प्रेड करता खबर ना, मिडियान तुमकां खबर आसतलें एक्चुअली कशें पावता ती न्यूज. पण आमच्या कडेन आजून पर्यंत काय येवंक ना आनी जशें येतलें तशें तुमकांय कळटलें आनी आमकांय सगळ्यांक कळटलें सोमतें. चान्सेस हा चेंज करपाचो तशें न्यूज जाता तरी पण खबर ना जो पर्यंत एक्चुअल भायर येना. कित्याक आमकां आजून कसलें ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन म्हाका खंयच्याच लिडराचें येवंक ना आनी त्या मनान आमकां खंयच्याच कार्यकर्त्यांनी खंयच्या लिडरान सांगूंक पण तुजो टेक कितें आसा सद्याचो तुमचो प्रेसिडेंट आहा तेजेर? सी
जे कोण प्रेसिडेंट म्हणून वावरतात ते सगळेच आपल्या क्षमतेन काम करतात. एव्हरी लिडर इज डिफरंट. आय एम नॉट हिअर टू कम्पेअर ऑर कमेंट ऑन एनी लिडर. तुमचे ओपिनियन Okay. दिल्या तुमचे ओपिनियन दिल्या त्या तरेन तुमचो प्रेसिडेंट आता सध्याचो काम करता सो ताजेर सो इज डुईंग गुड. फाटल्या दिसांनी तुमच्या मध्येच खुबशे डिफरन्शिएट जातले प्रेसिडेंटा खातीर. सो अशें दिसता म्हणटात सगळे डिफरन्सीस आसले, पण ते तुमकां म्हटलेले हांवें फाटल्या फावटीसून म्हाका आनीक एका मिडियान प्रश्न केल्लो इंटरव्यूवान की बाबा तुमच्या मध्ये डिफरन्स दिसता, पण डिफरन्स ऑफ ओपिनियन जेन्ना सगळे डिफरंट मायंडसेटाचे लोक बरोबर असतात तेन्ना काम करतात तेन्ना डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येता. तितून कितें व्हडले स्टार्क डिफरन्सीस नासता. आमी डिस्कशन करता आनी तितून ऑफकोर्स एक मत मांडणारे मनीस असता, पण हेतून हांव हेजेर आय विल रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटींग बिकॉज जे आमचे नॅशनल लिडरशीप डिसायड करता तेज्या वयल्यान फुडले कमेंट्स आमी दिवंक शकता. सो मॅडम या तुमकां आतां दिसता म्हणजे प्रेसिडेंट चेंज जाल्यार कितें इम्प्रुवमेंट जावंक शकता? आमकां कोण प्रेसिडेंट चेंज जातलो कितें तेच खबर ना न्हू. कशें कळटलें इम्प्रुवमेंट जातली जावची ना? हे सगळे हायपोथेटिकल क्वेश्चन जाले तुमचे. जातलो जाल्यार जातलो काय ना तें खबर ना, कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन कसलीच येवंक ना, अनाउन्समेंट येवंक ना. पण तुमी म्हटलें आतां there is a जावपाचो आसा, आतां आसा तो बरो आसा काय ना, फुडलो इतलो तो बरो आसतलो ना, काय फुडलो ना, कोण ना. जातलो तोच आमकां खबर ना गिरीश न्हू. जाता म्हणटा न्हू. जाता म्हणटा कोणी म्हणना. पूण तुमी म्हणटा देर इज अ इन्फॉर्मेशन ती सांगा आमकां फुडें अजून सांगूंक पूण ना. तुमी म्हणटा देर इज अ चान्सेस ऑफ चेंजिंग. चेंजेस कॅन बी बिकॉज हे आता मिडिया कडल्यान आमकां आयकपाक येता म्हणून, पण नाल्यार आमकां कसलेच ऑफिशियल अनाउन्समेंट येवंक ना. तुमकां चेंज जर तुमकां खबर आसतलें की बाबा जर कितें अशें भितर आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगपाचें आनी मागीर आमी सांगता. पण तुमकां काय ना म्हणटा तुमकां हे खबर ना हे जाता पयलें. ना. You also is a one of the president of one this thing no part. ऑफकोर्स त्या Yeah. खातीर आमी म्हणटा की मिडियाक कशें पावले खबर ना, कित्याक आमकां अजून इन्फॉर्मेशन पावूंक ना. आनी जेन्ना पावतली तेन्ना तुमकां सारकी रायट फॉर्मान शेअर जातली आनी आमी शेअर आमकांय कळटली तुमकांय कळटली. पूण हो इशू तुमकां आतां झेडपी पळय जाता त्या हेचेर जावप म्हणा जाल्यार तुमकां इफेक्ट जातलो हो दिसना पार्टी. पयलीं खरें म्हणजे चेंज जाता काय ना हेच पयलीं पळोवया न्हू. आमकां आजून पर्यंत तरी इन्फॉर्मेशन तशें येवंक ना ऑफिशियली. खरेंच सांगता, नाल्यार इन्फॉर्मेशन येयल्लें जाल्यार सगळी कडेन जातलें आसा. तुमकां कशें मिडियाक मेळ्ळें तें खरेंच म्हाकाय खबर ना. सो आय रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटींग बिकॉज म्हाजो स्कोप ऑफ वर्क इज नॉट डिसायडींग कोण चेंज जातलो कसो कितें. म्हाजें स्कोप ऑफ वर्क हांगा महिला विंग हँडल करून पार्टी कशी बिल्डअप करपाची तें कार्य. सो जेन्ना ते चेंज जातले आमकांय कळटलें, आमकां लिडरशिपा कडल्यान इन्फॉर्मेशन येतलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.